पणजी शार गोंयची राजधानी, गोंयचो मानाचो तुरो, स्मार्ट सिटी संकल्पनेचें शार. मात खऱ्यांनीच शार नितळ आसा वय? जाय जावंक आशिल्ली उदरगत पणजेत जाल्या काय? जो कितें विकास जाल्लो आसा निदान तें तरी सांबाळप जाता काय? पणजे शारांत काम वेवसाया निमतान हजारांनी गोंयकार दिसभर यो वच करता. त्या भायर कितलेशेच देशी तशेंच विदेशी पर्यटक पणजेत पावता. मात ह्या सगळ्यांक येवकार दिवपाक पणजे शार खऱ्यांनीच नितळ आसा काय, हो व्हड प्रश्न आसा. कोट्यांनी पयसो पणजेत सुदारणा हाडपाक आतां मेरेन मोडिल्लो आसा अशी म्हायती मेळटा. मात अजून मेरेन पार्किंगाचोय प्रश्न जाग्यार पडना आनी कोयराचोय प्रश्न सुटना. राजधानीत कितलोसोच पयसो मोडून साधन सुविधा उबारिल्ल्यो आसात, मात हाचो फावो ते रितीन वापर केल्लो पळोवंक मेळना. त्या भायर रस्त्यां मदीं कांय रस्तो विभाजक जे येरादारींचो धपको बसून एका वेळार पिड्ड्यार जाल्ले ते आयजूय तशेच आसा. सद्याक हे प्राणघातक जायत चल्ल्या. असल्या मोडकळीत गेल्ल्या बांदकामा कडेन, वाडट्या कोयराच्या हळशिकेच्या प्रश्ना कडेन प्रशासनान लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्मार्ट सिटी संकल्पना खऱ्यांनीच वास्तवांत येतली तर सद्याक जी विकास कामां आदी जाल्लीं आसा तीच पयलीं सांबाळपाची गरज आसा. तांची देखरेख म्हत्वाची आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.